ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आता फुटसाल डेव्हलप करपाचेर लक्ष घालतले। ह्या कामात आता तांकां एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन आदार करता। इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा काय पळोवंक सध्या AFC आनी AIFFचे शिष्टमंडळ देशभर भोंवतले। गोंयांत ब्रेस्तारा इन्स्पेक्शन जालें, गोंयच्यो साधन सुविधा तांकां मानवल्यात। सकाळी हे शिष्टमंडळ गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसांतले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार पावले। उपरांत तांणी पेडे खेळा संकुलात विजीट दिली। हांगा फॅसिलिटी खूब बऱ्यो आसा अशें AFC फुटसाल संचालक अली म्हणटा। We have an inspection to see the possibilities and look at the opportunities the country have to start futsal in the country and developing the country's futsal sport side. We had a meeting in the federation. We had a very good meeting with the general secretary and Saviola, technical director, and the other colleague in the AIFF. So based on in 2-day inspection, the first day we had a presentation of AFC and the AIFF, what the strategic plan, what they are going to do. And in the first place, we had some sort of fact finding, and we're going to prepare the one medium and long term plan to develop futsal in the country. Just highlight this issue. Futsal is factory of the football players, is the producing football players in my perception. Many good football players, they come from the futsal field, and in future futsal can help football in your country. India is big country, is like a continent, and they play very important role in Asia. Could be the big powerhouse in future for futsal and football. Of course, this opportunity in your country, you have big nation in every state, you have infrastructure, you have facilities, and we train the coaches. We are looking for the education part of this sport. We started from 2 days ago. Referee education now is ongoing in AIFF, and my colleague Mr. Badrul Hisham is running this course. He's a FIFA instructor, and he's head of the futsal referees in AFC Asian football. So, and furthermore, we're going to have a plan for the education for the coaches. फुटसाल सर्ती घेवचे पयलीं भारतात फुटसाल कोच घडोवचे पडटले अशें AIFFचो तंत्रीक संचालक सावियो मेदेरा म्हणटा। This is the first time that AIFF is coming into getting into futsal. So it is not about right away to start tournaments, but for me as a technical person, I have to see that we have to develop coaches first, because in futsal also there are a lot of education to be given to the coaches. So there are 3 levels which are supposed to be done: level 1, level 2, level 3, which we did not do. Only 2011 there was one course just was held. So now I'm thinking of having more of level 1 courses, so we produce coaches, and after that then they will start coaching, and slowly we will try to come into competitions and tournaments overall. So that is what we are looking for. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा श्यामसुंदर फट्टे। मुरगांवचो BJPचो आमदार मिलिंद नायकान आंगवण पुराय केली। वास्को ते बोरये 28 किलोमीटर तो साईबाबाच्या दर्शनाक चलत गेलो। बरोबर 10 कार्यकर्त्यांची वारी। मिलिंदान सगळ्यांक बरोबर घेवन फातोडेर 5 वास्को सावन बोरयेची वाट धरली। इलेक्शनाकडेन मिलिंद जिखल्यार बोरये वारीची साईबाबाक ताच्या कार्यकर्त्यान आंगवण केल्ली। मिलिंद 143 मतांनी जिखिल्लो। फातोडेर 5 जाल्यात। आमदार मिलिंद आनी ताचे 10 कार्यकर्ते वास्को साईबाबाच्या देवळांत पावले। जितले बेगीन भायर सरतले तितले बेगीन पावतले म्हूण सगळी घाई। वास्को साईबाबाचे दर्शन घेवन मिलिंद आनी ताचे कार्यकर्ते थेट भायर सरले ते शिरोड्या बोरी साईबाबाचे दर्शनाक। भायर काळोख, मदीं दाट पावस। मात इलेक्शना वेळार एका कार्यकर्त्यान सांगून घेतिल्ली वारीची आंगवण पुराय करप हें मिलिंदान आपले तकलेंत पयलींच दवरिल्लें। फातोडेर 5 भायर सरिल्ली वारी दनपारां 12 बोरये शिरोड्या साईबाबाच्या देवळांत पावली।
दर्शन घेतलें, आरती जाल्यो आनी महाप्रसाद घेवन आदलो मंत्री मिलिंदाची आमदारकीची आंगवण तितली तडीक लागली. आमकां सगळ्यांचे देवाची श्रद्धा देव हा म्हणून आमी आहा हांव मानता, सगळे लोक मानता. आयज आमच्या खूब कार्यकर्त्यांनी अशें म्हणजे ह्या इलेक्शनाक आमचो मिलिंद बाब जिखून येवचो, म्हणजे हांव जिखून येवचो अशी तेंची इच्छा आसली. आनी थोड्यांनी अशें मागलेलें की जिखून येयल्या नंतर खास करून आमचो मनोज नावेलकर हे म्हटलेले देवा कडेन की आमचो पात्रांव जिखून येयलो, म्हणजे मिलिंद नायक जिखून येयलो जाल्यार आपूण आनी थोड्या कार्यकर्त्यांनी हांगासून वास्कोच्यान बोरी शिरोडा साईबाबा पर्यंत पायी वचपाचें आनी दर्शन घेवचें. ताणें म्हाका जेन्ना सांगलें तर इलेक्शना पयलीं ताणें म्हाका सांगलें तर हांवें झुप्प करून ताका म्हटलें की हांवूय तुमच्या वांगडा येतलो, कारण तुमी जर म्हाज्या खातीर इतलें करता आनी देवाच्या दर्शनाक न्हू खंयच्या वायट कामाक काय न्ही, तेन्ना हांवूय तुमच्या वांगडा येतलो. आनी तूं सांगलें कळ्ळें वचून आतां आमच्या वांगडा हांव आतां दोगूच वचपाचें आसलें. आमी कोणाक सांगूंक ना, पूण तांकांय दिसलें आनी ते सगळे जाण आतां एक एकटें जमत आहा. कांय ना जाल्यार 17-17 जाण आमी वांगडा हांगासून खंय पर्यंत पायी वचप, दर्शन घेवप देवाचें आनी परत येवप, इतलेंच करूं. देवाच्या भेटीक आमी वयतात, चलत वयतात. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. स्वतंत्रताय दीस तेंकलो, आयकपाक येना, उलोवंक कळना अशें दिव्यांग लोकां खातीर आतां सायन लँग्वेजीन राष्ट्रगीत लॉन्च जालां. ब्रदरहूड न्यू दिल्ली आनी डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा कला अकादमीत बरोबर घेवन सायन लँग्वेजींतलो नॅशनल एंथम व्हिडिओ लॉन्च केलो. अमिताभ बच्चनाक घेवन हें खास राष्ट्रगीत केलां. Persons with hearing impairment cannot hear or talk. But how do they sing the national anthem then? They do it through sign language. There have been videos before of the national anthem in sign language. But this video is totally different because the other videos had only hearing impaired persons. This video has hearing impaired persons, all types and other types of disabilities, be it orthopedic, be it mentally challenged, and other types of disabilities we have in this video. And we have also the film star Mr. Amitabh Bachchan, who himself has learned sign language, the national anthem in sign language. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Ujjal Jaladi Taranga Tava Shubh Name Jage Tava Shubh Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangal Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेरय लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात, पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.